नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुख्यमंत्री दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांच्यो गाठी भेटी CZMP पर्यावरण संवेदनशील वाठारांविशीं दुरुस्त्यो मीन येरादारी इफीचेर चर्चा मोपा लिंक रोड उक्तावणाक गडकरीक आमंत्रण। आसगांव दिल्लीवाल्यान रावतल्या गोंयकाराचें घर मोडलें, पुलिसाच्या नांवान खवदळ, सरकाराक सोडलो कायदो सुवेवस्था खोटयाळाक, विजय कार्लुसाची IPS अधिकाऱ्याचेर चढाई। बाणावले ZP पोटवेंचणुकेक आप आनी इंडिया आघाडीचो पिबेंत 3000 मतांनी जिखलो, बरोबर 10 पंचायत वॉर्डांच्या वेंचणुकेचोय निकाल, आमदार मंत्र्यांचे उमेदवार जिखले। लोकशाय गाठता नवी उंचाय, प्रधानमंत्री म्हणटात तिसरे फावट जिखून लोकांनी आमच्या धोरणांचेर उक्तायला विश्वास, श्रीपादाचो संस्कृत, विर्याताचो कोंकणी, खासदारकेचो सोपूत। लोकसभे उपरांत बाणावलेच्या जैतान इंडिया आघाडीक नेट, विधानसभेक वेळ आसा, विरोधकांक एकठांय दवरपाचो यत्न, येस कार्यकर्त्यांचे डिफेक्टर बुद्ध शिकले, पाटकर हिट ऑन। म्हापशेच्यान थिवी भाडें व्हरतना भाड्यावेल्यान वाद, पॅसेंजर लॅनी पीटर सिमॉयसाचो ड्रायव्हराचेर सुऱ्यान हल्लो, ड्रायव्हर हॉस्पिटलांत, हल्लेखोराक अटक। उसगांव पार एक्सिडेंटात मोटरसायकल रायडर सोंपलो, गाडी गायीक मोखली, रायडर बाबलो पेडणेकार गेलो, दिवचले वाळशी वाठादेव बायपासार म्हशीक मोखून फुजो। 12वें वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन रामनाथी सुरू, देश विदेशांतले 800 प्रतिनिधी वांटेकार, हिंदूवेले अत्याचार, वैचारीक हल्ल्यांक जाप दिवंक माची, हिंदू राष्ट्राक संविधानीक यत्न। कपेलां, फुलां फळां, बांयत तळ्यांनी उडक्यो मारून म्युझिकाचेर बुचकळे, गोंयकार क्रिस्तांवांनी फुलयलो विवा सांज्यां। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याक मेळ्ळो, थंय ताणें CZMP आनी पर्यावरण संवेदनशील वाठारांविशीं दुरुस्त्यो, मायनिंग येरादारी सारकेल्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली। म्हायती वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णवाक मेळून इफी विशीं उलयला। नितीन गडकरीक मोपा लिंक रोडाचें उक्तावण, दाबोळे फ्लायओव्हराचो बुन्यादी फातर बसोवंक आमंत्रण, प्रधानमंत्री मोदीची गाठभेट घेतल्या। आज MOF मिनिस्टराच्या बरोबर मिटींग जाली, त्या मिटिंगेन डिफरंट इश्यूज स्टेटीचे, एक म्हणजे इको सेन्सिटिव्ह झोन, ओके, हाजो विशय आशिल्लो, CZMP तो इश्यू आशिल्लो, ताज्या उपरांत आमचे मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन तो इश्यू आशिल्लो। सगळ्या इश्यूचेर इन डिटेलान डिस्कशन जालें। इको सेन्सिटिव्ह झोन तेंचे परत नोटिफाय जावपाचे आसा, म्हणजे बरेच मिस्टेक्स जाल्ले, सो दॅट ते बट ते स्टेटीक रिलीफ मेळटलो हाजी आमकां खात्री आसा। डिस्कशन केल्या उपरांत गांव भायर काडपाचे, थोडे गांव भायर काडपाचे, बरोबर ते डिस्कस जालें। आनी CZMP प्लॅन आमचो तितून करेक्शन्स बी आसले, CZMP प्लॅन जे करेक्शन आहा पळय न्ही, तो आमी 1:4000 आहा पळय न्ही, ओके, तेजो प्लॅन मागला, तो रेक्टिफाय करून आमकां 3 विकाच्या भितर मेळटलो। ताजेर करेक्शन केल्या उपरांतूच आमी 2019 वयतले, ओके ओके। आनी मोदीजींकूय मेळ्ळे तुमकां थंय, विशय कितें जाले काय जस्ट भेट आसली? मोदीजीक मेळ्ळो, मोदीजीक ग्रेट विश करपा खातीर आनी विकसीत भारत, विकसीत गोवा प्लॅन, फ्युचर प्लॅन, तेंचे गायडन्स घेवपा खातीर, तेजेर आमी कशा पद्दतीन गोंयची डेव्हलपमेंट करतली हाच्या संदर्भात तेंचे मार्गदर्शन घेवपा खातीर मेळ्ळो। ओके। आनी एक हे केले तुम्ही वैष्णव मिनिस्टर, वैष्णव जे रेल्वे मिनिस्टर, हय, इफीच्या संदर्भातले प्रायमरी मिटींग जी आहा पळय न्ही, प्रिलिमिनरी,
ओके. त्याच्या बरोबर मेळून डिस्कशन जालें मिटिंगेक. IMB मिनिस्टर म्हणून. IMB मिनिस्टर म्हणून ते येवपाचे बी आहा गोंयांत. इन फ्युचर इफीच्या प्रिपरेशना खातीर येतले केन्ना तरी. ओके. आनी एक मागीर गडकरीकूय मेळयले तुमी. गडकरीक मेळून गडकरीजीक इन्वायट केला रोडाच्या इनॉग्रेशनाक. आमचो जो कनेक्टिंग हायवे जो आहा पळय न्ही मोपा एअरपोर्टा खातीर तेजो इनॉग्रेशन आनी दाबोलीचेर फ्लायओव्हर करपाचे आसा आमी. ओके. थंयसर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू वेर्णाताचें फावंडेशन. केन्नाशे आसतले? खंयचे? फुडल्या म्हयन्यान जातले. तो डेट दिल्या उपरांत फुडल्या म्हयन्यान जातले. आनी JP नड्डाकूय मेळयले मिनिस्टर आतां हेल्थ मिनिस्टर. हय फॉर विश करपा खातीर नवीन मिनिस्ट्री घेतल्या बद्दल. ओके. ओके. आनी कितें आसले विशय? बाकी कांय ना. आसगांवां दिल्लीच्या पार्टीन रावतल्या गोंयकारांचे घर मोडले उपरांत खवदळ. विरोधकांनी पुलीस आनी सरकार दोगांकय सोडले. विर्यात म्हणटा BJP सरकाराच्या स्पॉन्सर्ड लँड माफियाचे गोंयकारांचेर हल्ले. घर मोडूंक मेकळीक दिवंक सिनियर IPS पुलीस अधिकाऱ्याचो हात कारलूस उलयला. विजय म्हणटा कायदो सुवेवस्था माफियाक आउटसोर्स. युरीनय सरकाराक धुलो. And I believe, and I sincerely believe, that this demolition could not have happened without the handiwork of the police. I'm making this allegation because I have reason to believe, and I have certain evidence to believe, that there is a very high-ranking police officer who is involved in this arrangement for making this demolition. I'm making this charge, and I will ask the Chief Minister to constitute a special inquiry, a commission, headed by a retired High Court judge, with no police officers involved, because everybody will be under pressure or influence, because I want to unravel who is this man who has been behind this, and it should be out, and I will demand that this man should be relieved of that position. Since he belongs to an IPS cadre, I will tell you that he cannot be suspended by the government of Goa. हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलीस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवाल्याज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन. कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जाल्ली आहा. युरी म्हणटा पोरण्या गोंय बांदिल्लो बंगलो सरकाराक मोडपाक जालो ना, मात गोंयकारांची घरां मोडपाक जातात. गोंय सरकार रियल स्टेट माफियांचे पाठ राखण करता. पुलिसांचेरूय फोक. गोंयच्या घराब्यांक किडनॅप करून घरां मोडप म्हळ्यार BJP स्पॉन्सर्ड लँड माफिया गोंयच्या बहुजनांचेर अटॅक करता म्हूण दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विर्याताचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाणावले ZP पोटवेंचणुकेंत आपाचो ZP. इंडिया आघाडीचे तेक्यार आपाचो जोसेफ पिमिंत 3000 मतांनी जिखलो. बरोबर 10 पंचायत वॉर्डां खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकेचोय निकाल जाहीर. सुकूर पंचायतीच्या वॉर्ड 10 सुभाष हळर्णकार जिखला. कुंडय वॉर्ड 7 मोगोच्या तेक्यार प्रियांक गावडे जिखली. इंडिया अलायन्स म्हणून जे लोकल इलेक्शन अलायन्स लढले, this is a clear message. The nation, media is also watching, the nation is watching how India Alliance has forged local leadership to fight election, in spite of the fact that there were objections from the cadre, from the leaders of local parties. As party president, Congress Pakshan, आम्ही गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी मिळून एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतले. There was lot of objections to it, lot of dissidents तयार झाले, some have resigned also, but at the end of it sent a clear message ki as party presidents, as collective decision, our leadership, we have taken a decision to go for the people of Goa, for the people of this country, and this is the way ahead. सगळे आमचे भाव जे इंडिया एअरलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. सो दिस लीड इज फॉर इंडिया एअरलायन्स एंड इज फॉर आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट इज मी. सो सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक आफ्टर MP इलेक्शन दिस वॉज द सेकंड इलेक्शन ऑन द एअरलायन्स टिकेट. सो इट इज प्राउड फीलिंग दॅट I won the election on airlines ticket, so it's good. आज हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदितां की जेन्ना हाचे ZP इलेक्शन जाताले तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन
मातशें कुसाना मेते जालो ना कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जाय नाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहले आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्राउंडार आहले ही विक्ट्री बाणाले लोकांची बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ली आहा लोकसभेक कॅप्टन विर्याताक आमी लीड हाडली आहा आतां आमी आमगे जोजफाक लीड हाडली आहा आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी लोकशाय नवे उंचायेर सेगीत तिसरे खेप जिखोवन लोकांनी आमच्या धोरणाचेर विश्वास उक्तायला. प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. 18व्या लोकसभेचो वांगडी म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. लोकांक रचनात्मक विरोधक जाय, बेठी नाटकां घोशणाबाजी नाका. नव्या खासदारांक येवकार दितना मोदीन आणीबाणीची 50 वयर काडली. श्रीपादान संस्कृत विर्याताचो कोंकणीत सोपूत. नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. अहम श्रीपाद यशो नाईक लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधान प्रति सत्याश्रद्धा निष्ठा च धार्यसे. यदं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यमतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकम निर्वक्ष्यामि. फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण विंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलों आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलों तें निश्ठेन निभयतलों. जय हिंद, जय गोवा. लोकसभेक दक्षिणेत जैत मेळ्ळें. आतां बाणावले आघाडी जिखली. विरोधक एकठांय रावल्यार बदल घडटलो. विधानसभा वेंचणुकेक वेळ आसा, मात विरोधकांक एकठांय दवरपाचो काँग्रेसीचो यत्न. नवे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांक लागूनच काँग्रेसीक जैत मेळ्ळां. डिफेक्टर बुद्ध शिकले. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हेड ऑन. आणि तुमचा उमेदवार जिंकला. सो व्हॉट इज द बाणावली lessons? See, it was not that ki Congress couldn't fight this election or Congress didn't want to fight. Amcho जो cadre on ground ashilo. I mean, they were very curious that we Congress party should fight this ZP by election. So then ultimately we had lot of round of discussions with them and we told that see, we have just fought an Lok Sabha election where under India Alliance everybody came together, where Aam Aadmi had declared their candidate. But in the interest of Goa, we approached them, we approached the party president, we had lot of meetings in Bombay, in Delhi to convince them to take back South Goa and be united to fight against the BJP. So I think when they did that sacrifice, I mean, it was unfair on our part ki results to the Zaungna, and then we it's sort of a betrayal because we've just concluded in Lok Sabha election. So we had lot of round of discussions. Amcha cadre was little hurt on the ground. I mean, they wanted to fight that election, but ultimately they also realized that yes,
everybody came together for this Lok Sabha. So they are fighting. Let's be with them. हांव तुमकांय म्हणटा, तुमकां दिसता एक गोंयभर हो फॉर्म्युला कंटिन्यू जावपाक शकता? See, regarding this formula continuing in future, I think there's a lot of time. There's about 2.5 years for the assembly election. But there's an effort. Prayas asa. Aam Aadmi is a national political party. We have regional parties also in that. They have their own agendas. Opinion प्रत्येकाचे different असतले. But then एक effort चल्ला की बाबा खंय तरी आज opposition should come together. So that workable on ground, कारण on ground challenges वेगवेगळे असतात. Lok Sabha election we have seen and it has worked out. पक्षा भितर काय अशी फुडारी असतात जांकां अमित पाटकर व्हडलो जाल्लो नाका आसतलो, युरी आलेमा व्हडलो जाल्लो नाका आसतलो. हे तेच म्हणटा हांव, हेजे इंजिन तुमी घाला गाडी गियराक, ती टॉपा पावतली काय ती सेकंडा थर्डाकच. गेल्ली 1.5 वर्स आमी एक प्रयास केलो की गोईंग टू द बूथ, गोईंग टू जे खरे वोटर, खरे कार्यकर्ते, खरे वर्कर्स ऑन द ग्राउंड जे आसा बुथार तांकां खंय तरी कनेक्ट करपाचो आमी एक प्रयास केलो. And today I can say that, proudly say that I think South Goa victory and of course our cadre who worked in North Goa, I think the credit goes to them. The credit goes to the leaders on the ground who are there. ज्या विश्वासघातक्यांनी ह्या पार्टीक यूज करून आपल्या स्वताचे बेनिफिट जाणी पळय घेतला पळय न्ही, दॅट हॅज टू स्टॉप. तुमकां दिसता हो जो निकाल आयलो उत्तरेक आसूं किंवा दक्षिणेक आसूं, there is a lesson for defectors, and what is that lesson? And how do you explain that lesson in terms of votes? See, lesson for all the people of Goa, जे leaders, जे लोकांचो विश्वासघात पळय घेतात न्ही, तांकां म्हाका दिसता हो एक क्लासीक लेसन की तुमी जर तर वोटरां कडेन जर तर विश्वासघात केलो जाल्यार वोटर तुमकां इलेक्शनाक कितें दाखयतले. म्हापशेंच्यान थिये भाडें व्हरतना टॅक्सी ड्रायव्हराचेर सुऱ्यान हल्लो. ड्रायव्हर प्रदीप सावंत जखमी जावन हॉस्पिटलांत. टॅक्सींतलो प्रवाशी लॅनी सिमॉयस म्हणटा ताणें खंय प्रदीपाचेर हल्लो केला. टॅक्सीच्या भाड्यावेल्यान दोगांचेंय वाजलें. तितल्यार हल्लो. प्रदीपाक म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत घाला. हल्लेखोराक कोलवाळे पुलिसांनी धरलो. साकून हांव महिंद्रान वयता, आसनोडाक महिंद्रा. हो पॅसेंजर एकटोच आसलेलो. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडें केल्ले, पण तो नासतना तरी दुसरे भाडें घेवन गेलो तो भागान. हांव थंय उबो आसलेलो, मग तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून. तो म्हणटा तो वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान वचूंक. कितले पयशे? 900 रुपया. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले. बरें बस या आड म्हणटालो, गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो, ताका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना, तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नगो तो फाटल्या सिटार बसलेलो, घेवन गेलो. तोंडाक मास्क बांदलेलें. थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा, थंय पंचायती कडेन उबो राव, एकटो कोण येता, एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो? वेटींग म्हणलें हांव काय घेयना, तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी, नाजाल्यार म्हणलें आमचें आसा तेच 10 मिनटां जालें. बरें कितले पयशे केले राव म्हणलें. सायडीक रावलो. हेणें फाटसून कितें काडलें पळय तें म्हाज्या तकले बरोबर हांगासर मारलें. हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार बोर्डा पडला तें कितें पडला. आनी म्हाका हें करूंक लागलो, कोंडून लागलो. पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरो आसा. पण हांव आतां भायर कसो सरतलो, हें करतलो. दार उगडले रायट सायडीचे म्हाजे, आनी तिसून भायर सरलो तरी सुद्दां तूं म्हाका आडयता. म्हापशेच्यान एक पॅसेंजर घेवन शिरसे सायडीन वयतालो. शिरसे पंचायतीच्या मातशे फुडें तो थंय पॅसेंजराक कदंबान सोडपाक वयतालो. मदींच पॅसेंजराचें आनी तेजें तोंडार तोंड जालें, फक्त कारण इतकेंच पयशा खातीर. पॅसेंजराक दिसलें की जो सुभाष आहा तो ताका पयशे चड सांगता, इतकेंच कारण आहा. ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंटा खातीर हाडिल्लें आसा. प्रुडंट आदेश सौरभ शिरोडकर. पार उसगांव एक्सिडेंट. गाय अकस्मात रस्त्यार आयिल्ल्यान मोटारसायकल मोखली. रायडर बाबलो पेडणेकार खांडेपारचो जखमी अवस्थेंत हॉस्पिटलांत उपचार चलतना तो सोंपलो.
तकलेक चड मार लागिल्ल्यान साल्वार जावंक पावलो ना. मजगती दिवचले व्हाळशी ते वाठादेव बायपास रस्त्यार गाडी म्हशीक मोखली, म्हस सोंपली. नीट पेपर लीक केशींत आतां मेरेन सीबीआयन 25 जाणांक धरल्यात. सोमारा 4 आरोपींक धरले. महाराष्ट्राच्या लातुरांत 4 आरोपींक अटक. आतां मेरेन 25 जाणांक अटक केल्या. 5 जाण झारखंडचे, 13 बिहारांतले. गुजराताच्या गोध्रांत 5 जाण सापडल्यात. सीबीआय पेपर लीक प्रकरणाची पाळां म्हणून उस्तिता. विरोधक इश्यू संसदेत तापोवपाच्या तयारेंत. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. हिंदू आड पक्षपात, अत्याचार, वैचारीक हल्ले वाडटात. ताका वैश्वीक हिंदू संमेलनाची माची जाप दितली. वैश्वीक हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात हिंदू जनजागृती समितीचो राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारुदत्त पिंगळे उलयलो. हिंदू राष्ट्रा खातीर ही माची संविधानीक यत्न करतली. रामनाथ हे 12वें वैश्वीक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन सुरू. सप्तक भर चलतलें. देश विदेशांतले 800 प्रतिनिधी वांटेकार. आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमित वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् अस्मिन् राष्ट्रे राजन्यशूरो महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुरवोढा नडवानाशुः सप्तः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्. वैचारिक सुरक्षा. दूसरा है हिंदू समाज की सुरक्षा के उपाय. तीसरा है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रयास करना. चौथा है मंदिर सुरक्षा के प्रयास. और पांचवा है वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास और संगठन के लिए प्रयास करना. तो आज से अगले 3 दिन हम उनके मार्गदर्शक अनुभव सुनेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष धरातल पर संगठनात्मक कार्य किया है. गोंयांत पावसान 25 उपली. जुनांत आज मेरेन 26 इंच पावस. अंदू सरासरी परस 8% कमी. आज फाल्यां गोंय वेधशाळेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. 26-27 2 दीस यालो. नेटान वारें मारून पावसाची शक्यताय. पालसणां झाडां पडप चालूच. पणजे पाट्यार आंबेडकर उद्यानांतलें झाड रस्त्यार. कोणाकच कांयच दुखापत जाल्ली ना. रस्तो वरभर ब्लॉक. सरकार आतां उद्देगीक वसणुकांनी एक्झिट पॉलिसी जाहीर करपाचो आसा. रिकामे वा अर्धवट आशिल्ले प्लॉट दुसऱ्या कोणाकय दिवंक मेकळीक मेळटली. मंत्री माविन उलयला. सध्या उद्देगीक वसणुकांनी 12 लाख स्क्वेअर मीटर प्लॉट वापरी नासतना आसात. नवे उद्देग सुरू जायत जाल्यार खंय लोकांक काम धंदो मेळटलो. No, see, there is an exit policy which is being announced on the 25th, which will be announced by Honorable Chief Minister, wherein people will be able to give their plots to somebody else to bring up new industry. Otherwise, it has come to our notice that more than 12 lakh square meters in industrial area in the industrial estate is lying unutilized. Either it is plain plot which an industrialist took up, nothing was done, or a half constructed shed you will find, or you will find
where business took place for some time. After that, shed is closed. So they should be reallocated, or they should be allowed to give it to somebody else where they also don't lose money. They will also get their money. As well as a new entrepreneur will come and he will have that plot or that shed or other amenities which are already created, so that new industry comes and new employment is built up for our youth. देवस्थानांनी दिसाक टनांनी निर्माल्य जाता. देवाच्या आंगावेले निर्माल्य न्हयच सोडचे परस ताचो बरो वापर करपाचो एक मोठो देख दिवपा सारको संकल्प पुण्यातल्या श्रीराम कुंटेन केला. निर्माल्य एकठांय करून तो ताचे उजवाती धूपबत्ती करता. बानोड्या नागेश देवस्थानांतल्या निर्माल्याची नागेश अगरबत्ती. खासा रिपोर्ट. देव देवस्थाना म्हणली काय फुलां आयलीच. दर एकलो भेटेक, पुजा, अभिषेकाक देवाच्या आंगार घालूंक श्रद्धेन फुलां हाडटा. देवाच्या आंगावेली ह्या फुलां, हार, फात्यो, माळांचे दुसऱ्या दिसा निर्माल्य. दिसपट्ट्या ह्या निर्माल्याचें करप कितें हो देवस्थाना मुखार नित्याचो प्रश्न. चडशे न्हंयत वा लागसरच्या तळ्यान सोडून चल्ले. पुणेच्या श्रीराम कुंटेन ह्या निर्माल्याचेर उपाय काडला. देवस्थानाचे निर्माल्य तो एकठांय करता. बानोडेचे नागेश महारुद्र देवस्थान धरून त्र्यंबकेश्वर ते अष्टविनायकाच्या सिद्धटेक देवळाचे निर्माल्य कुंटे बोल्सांतले मोडून एकठांय करता. ह्या निर्माल्याचे फुडें कितें जाता ते पळयात. मंदिरामधलं सगळं निर्माल्य हे आम्ही आमच्या खर्चाने उचलतो. ती फुलं वाळवली जातात. त्या वाळवलेल्या फुलांची पावडर केली जाते आणि मग त्या पावडरीपासून आम्ही अतिशय उत्कृष्ट उच्च दर्जाच्या अशा अगरबत्ती बनवतो. या अगरबत्ती बनवून झाल्यानंतर ज्या मंदिरासोबत आम्ही काम करतो त्या मंदिराच्या ट्रस्टचं नाव असलेलं त्या मंदिरासाठी युनिक असं पॅकेजिंग आम्ही बनवतो. या पॅकेजिंग मध्ये त्या अगरबत्ती पॅक केल्या जातात आणि आमच्या खर्चाने ह्या अगरबत्ती मंदिराच्या दारापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये आम्ही मंदिराकडून यासाठी 1 रुपयाचाही खर्च घेत नाही. आम्ही फक्त मंदिराला एवढंच सांगतो की ह्या अगरबत्ती ह्या फक्त त्या मंदिराच्या परिसरात, त्या मंदिराच्या आवारामध्येच विकल्या गेल्या पाहिजे. इव्हन आम्ही सुद्धा या अगरबत्ती बाहेर कुठेही विकत नाही. याचं कारण असं असतं, त्या मंदिराचे जे भाविक आहेत त्यांना त्या अगरबत्तीचा लाभ व्हावा ही याच्या मागची आमची कळकळ आहे. भाविकांची श्रद्धा, भाव, भक्ती राखताना बरोबर उदकाचे प्रदूषण टाळचे म्हूण कुंटेचो हो देख देणो यत्न. रोजच्या रोज कोट्यावधी भाविक हे अक्षरशः हजारो टन फुलं हे देवांना वाहत असतात. या फुलांचं दुसऱ्या दिवशी निर्माल्य होतं आणि ती या ना त्या प्रकारे नदीच्या पाण्यात मिसळली जातात. यामुळे 2 गोष्टी होतात. पहिलं म्हणजे भाविकांच्या भावनांना, श्रद्धेला धक्का पोहोचतो आणि दुसरं म्हणजे नदीच्या पाण्यात ही फुलं मिसळल्यामुळे नदीच्या पाण्याचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होतं. बानोडेच्या नागेश महारुद्र देवस्थानांतल्यान एकठांय केल्ल्या निर्माल्याचो तो अगरबत्ती आनी धुपाच्यो काडयो करता. निर्माल्य घेतिल्ले प्रत्येक देवळा प्रमाण तो उजवात आनी धूपबत्तीचे कस्टमाइज्ड पॅकिंगूय करता. नागेश महारुद्राच्या आंगावेल्या निर्माल्याची उजवात आनी धूपबत्ती ही अशी. देवस्थानचे जे निर्माल्य आसा त्या निर्माल्याच्या पासून आम्ही आमच्या थर्ड वेव्ह टेक्नॉलॉजी हे श्रीराम कुंटे आणि ताजो प्रयोग म्हणजे ताजे पासून अगरबत्ती तयार केल्या आणि त्यो अगरबत्तीचे आज आमचे संस्थानान लॉन्चिंग जाता. तातूंत भितर वेगळ्यो वेगळ्यो हे आसा अगरबत्ती, तातूंत दूध स्टिकूय आसा आणि हो एक उपक्रम इतलो बरो जाला की निर्माल्य म्हणटा पळय ताजो उपयोग कितें हे आज आमचे गोंयभर जावं हिंदुस्थानभर सगळ्यांक खबर आसतलेच आनी प्रत्येक जाण हाजे फुडें असो एक नोंद करतलो की निर्माल्य साठोवन जे स्टॉक करून दवरून अशे काही बरे गोष्टीक उपयोग पडटले अशें हें करतले. हें हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. तेन्ना ह्या अगरबत्तीचो जावं ह्या धूप स्टिकाचो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. आमच्या संस्थानाक ह्यो ऑफिसान तशेंच आमच्या नागेश चौकाच्या कावंटराचेर अवेलेबल आसा. गोंयान असो पर्यावरण पूर्ण प्रकल्प हातान घेवपी नागेश महारुद्र हे घडये पयले देवस्थान आसुये. श्रीराम कुंटेचो हो उपक्रम बाकीचे देव देवस्थानांनी देख घेवपा सारको. ब्युरो इनपुट्सा बरोबर प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
आरोपी बरोबर फोटो काडटात म्हूण 6 पुलिसां आड हायकोर्टान घेतिल्ले स्वेच्छा याचिकेचो निकाल. निवृत्त SP बॉसेट सिल्वा आनी PI कपिल नायक आनी बाकीच्या पुलिसांनी आरोपी बरोबर फोटो काडून मिडियाक धाडिल्लो. सगळ्यांनी बिनशर्त माफी मागिल्ल्यान याचिकेचो निकाल. हे याचिके उपरांत खंय पुलिसांनी आरोपी बरोबर फोटो काडप बंद केलां. कोपेलां, फुलां, फळां, म्युझिकाच्या तालार गोंयकार क्रिस्तांव दाट पावसांत सांजावाच्या मुडांत. सेंट जॉन बाप्तिस्ताचें फेस्त क्रिस्तांव सांजाव फेस्त म्हूण फुलयतात. इगर्जेनी मिसा उपरांत बांयत तळ्यांनी उडयो मारून गिटार आनी घुमटाच्या तालार बुचकळे खायत सांजाव फुलता. गोंयचो विवा सांजाव. Sanjał संसार गाजोता जाणटे नेणटे उमेदीन आसता पेणी उर्रार दोखीता पावला पावला मेजिता शेकय शेकय सांजाव गाजोता सांजाव देखून सोगले एकठांय येवन उर्बेन बरोन लोसांडून बायच्या उदकां उडक्यो मारून आवयस वयर काडात हात दिवन ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.